नमस्कार. आयच्या सत्तागृहा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय सादो हा झेडपी इलेक्शनाचो. इलेक्शन जालें, कांय जाण म्हणटात जालें तें कळ्ळेंच ना. तीनच मतदारसंघा भितर आशिल्ले, सो कितलो बोवाळ जालो काय कमी बोवाळ जालो आनी इलेक्शनाचें वोटींग जातकीर एक फाल्यां निकाल आसा. पूण इलेक्शन जाली कशें आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार वोटिंगाची पर्सेंटेज. सगळे जाण म्हणपा लागले की इतली कमी वोटींग जालें, 50% सुद्दां तेंकलें ना. जाल्यार ही खरेंच वस्तुस्थिती काय कितें? आनी फाटल्या इलेक्शनाचे जर आंकडे पळयले ह्याच कॉन्स्टिट्युएन्सींतले जाल्यार आमकां आंकडे फॅक्ट्स कितें सांगतात आनी कित्या खातीर ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी आज भासाभास करतले. 3 मानेस्त म्हजे बरोबर स्टुडियोंत. पयलीं आसात काँग्रेसीचे स्पोक्सपर्सन आनी फुडारी तुलियो डिसोजा. तुलियो बाब वेलकम. दुसरे आसात म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे स्पोक्सपर्सन आणि फुडारी सिद्धार्थ कुंकळकर. नमस्कार. आणि तिसरी आसात म्हणजे आम आदमी पक्षाचे स्पोक्सपर्सन आणि फुडारी रामराव वाघ. रामराव वेलकम. हांव पॅनला मरे वचचे पयलीं हांव ज्या विशयाची सुरवात केल्ली तो म्हळ्यार स्टॅटिस्टिक्स. आनी ती स्टॅटिस्टिक्स पळोवया आनी मुखार या. देन आमकां कळटलें की आनी ताचो अर्थ कितें लावप ताचेरूय उलोवया. सो इट्स अ व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग इफ यू कॅन हॅव द स्टॅटिस्टिक्स. स्टॅटिस्टिक्स पळोवया की फाटल्या 2 इलेक्शनाक, हे इलेक्शन धरून फाटल्या 2 इलेक्शनाक ह्या तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सींतली वोटिंगाची पर्सेंटेज किती आशिल्ली. दीस इज व्हेरी इंट्रस्टींग. दवर्ली जर तुमी पळयलें जाल्यार 2015 भितर इट वॉज अरावंड 65% प्लस, रेश मागुश अरावंड 61% प्लस आनी कोर्ताली 60% प्लस. सो तिनूय कडेन 60% वोटिंग क्रॉस जाल्लें. Now the major change that you see very interestingly is in 2020. थंय तिनूय कडेन दवर्ली कशी बशी सारकी आतां जशी जाल्या 2022 तितलीच पर्सेंटेज दवर्लेची 2020 आशिल्ली. रेश मागुशी जर तुमी पयली आतां आनीक कमी दिसता, पूण रेश मागूश ऑलरेडी बिलो 50% इन 2020 गेल्ले. कुठ्ठाळेची परिस्थिती जर तुमी पळयल्यार सेम आहा. ऑलरेडी 50%च्या कमी वोटींग हे 2020 झेडपी इलेक्शनाक जाल्लें. सो दीस इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग. आनी हांव एक कित्याक सांगता की 2020 जेन्ना इलेक्शन जालें ताच्या पयलीं कांय म्हयने पयलीं काँग्रेसीचे 10 जाण फुटून हे BJPक गेल्ले आनी ताजे उपरांत जाल्ली पयली वेंचणूक जी आशिल्ली ती झेडपीची. 2022 भितरय परत जेन्ना ही बाय इलेक्शन जालां तेन्ना परत काँग्रेसींतले 8 जाण फुटून BJPक गेल्यात आनी ताजे उपरांत जाल्ली ही पयली वेंचणूक जंय ऑलमोस्ट 55,000 मतदारांनी वांटो घेतलो आनी ही तुमकां पर्सेंटेज पळोवपाक मेळटा. सो अशें कितें जालें 2015 ते मे बी 2020 आनी 2022 जाका लागून ऑलमोस्ट 15%ची स्लायड, 15% ह्यूज स्लायड आमकां ही वोटींग पर्सेंटेजी भितर दिश्टी पडटा. हांव सुरवात तुलियो बाब तुजे कडच्यान करता कारण एक कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमकां लागताय बी सामकी डायरेक्टली. तुमी कशें पळयतात ह्या पर्सेंटेजी कडेन? कारण जर 2020च्या कडेन पळयलें आमी म्हणटले अरे सिमिलर आसा, बट 2020कच ती 50च्या सकयल पाविल्ली आनी परत आतां 50च्या सकयल आसा आंकडेवारी. पळय, हाचे बद्दल खूब कारणां आसा आनी पयलें म्हटल्यार मुख्य कारण अशें आसा की जी जिल्ला परिशद, जिल्ला पंचायत पळय इज वन टियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट and this administration has never been allowed to grow. आणि जी उत्सुकता लोकां मदीं आशिल्ली जेन्ना जिल्ला आफ्टर द 73rd and 74th amendment जेन्ना हे सारके लोकल सेल्फ गव्हर्मेंटाचे टियर्स वर वेल डिफायन्ड टू बी मेड ऑपरेशनल एट द लेवल ऑफ विच दे वर सपोज टू, पीपल वर इंथुजियास्टीक फर्स्ट. आनी 2000 म्हाका दिसता 2005 पयली निवडणूक जाल्या जिल्ल्याची गोंयांत, 2010 दुसरी आनी मागीर तुमी 15, 20 आनी 22चे आंकडे आमचे मुखार दवरले आतां. आनी तुमी 5चे आनी 10चे आंकडे तुमी पळयल्यार हाचेकून सुबेज मतदान त्या वेळार जाल्लें. पूण आतां कित्याक हें देंवत वता ताची कारणां खूब आसा. एनालायज करतलो जाल्यार फॉर अ सेफॉलॉजिस्ट. पूण आमचे मुखार पळय मुख्य कारणां अशीं दिसता. एक की सरकारान जाय पळय तशें प्रोत्साहन ह्या लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडीक दिवंक ना. तांकां कसलोच
फिस्कल रेव्हेन्यू बेस तयार करूंक ना न्हयत म्हणून ताका एज पर द कॉन्स्टिट्युशनली एनविजेज पावर्स वर नॉट डिवॉल्व टू देम. ही मुख्य कारणां तर पळयशी जाल्यार पंचायती कडेन तरी तुम्ही म्हणटा अधिकारच ना म्हणटकीर लोकां मदीं उत्साही ना आणि पीपल the political parties and the candidates are just going through the motions of a democratic process. Okay, on that but Ramrao Bab, before I go to Siddharth Bab, तुम्ही कशी पळयतात ह्या पर्सेंटेजी कडेन अशी किती घडलां 2015 ते 2022 आणि 20 जाका लागून ही येदी व्हडली स्लायड आमकां दिश्टी पडटा. 2015 एक नॉर्मल कशी इलेक्शन जालें अशें म्हाका दिसता. आता 2020 जे तुम्ही इलेक्शन म्हणटा तुम्ही जाणा त्या वेळार कोविडाचो इफेक्ट आशिल्लो आणि ताका लागून ते इलेक्शन मदीं थोडे दीस तांणी सस्पेंडूय केले आणि मागीर आफ्टर कॅम्पेनिंग फेज जावन मागीर ती इलेक्शन जालें. त्या वेळार ताका लागून एक वॉटर टर्नआउट कोविडाच्या पिरियडांत तेन्ना कमी आशिल्लो. आतांय ऑलमोस्ट तितलोचसो जाला. हेका कारण फाटोफाट 3 इलेक्शनां जालीं म्हणजे असेंब्ली जावन रोखडेच पंचायत जाले आणि आता हे परत हे इलेक्शन जाला. दुसरें कारण लोकां मदीं तितलो उत्साह ना कित्याक झेडपी जशें बाब तुलियो बाबान म्हटलें की खंय कितें पावर आसा तांकां दे आर मोर ऑफ सेरेमोनियल हें कशें जालें. म्हणजे आमी आमच्या झेडपीच्या इलेक्शनाकूय आमी खूब फावटी भाग घेतला पळयला झेडपी बरोबर काम केलां. खूब रेस्ट्रिक्शन आसा कांयच पावर ना. म्हणजे बाकीच्या स्टेटीन जेन्ना आमी कंपेर करता की तांकां थोडे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्टफोलियो जे आसा सरकारचे ते डायरेक्ट तांचे कडेन जाल्यार प्रायमरी एज्युकेशन महाराष्ट्रान झेडपी कडेन आसा. अशें जर आसत आनी तांचे अंडर कितें तरी एक एडमिनिस्ट्रेटीव सेटअप करून हे फुल्ली जी अमेंडमेंटाचो जो अर्थ आशिल्लो की तांच्या हातीन लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट हातीन पावर दीत तो कांयच ना. म्हणून लोकांक व्हडलो उमेद ना. दे आर ओन्ली लुकिंग एट झेडपी इलेक्शन दे समबडी MLAs इन वेटिंग. थोडे MLA जे जावपाक शकना ते थंय रावून जातात वा आनी खंय तरी सोय म्हणून तांकां MLA करपाक मेळना म्हणून पार्टी तांकां थंय एक तर झेडपी करता नाल्यार ताका अध्यक्षपद दिता. अशें करून खंय तरी ती सोय लावपाची हेजो लोकांक व्हडली उमेद ना. आनी इन जनरल दुसरें म्हणल्यार हालींचे जे डिफेक्शन जाले ताजे वयल्यान लोकांनी पळयलां की म्हणजे एक तरेची जी एक लोकांकूय एक सेन्स आयला की हें सगळें कितें तरी स्टेज मॅनेज जाता. कोणाक खंयच्यानूय कोणाकूय वोटींग केली जाल्यारूय शेवट हे एकाच पार्टी कडेन पावतात सगळे जाण. आतां सद्या झेडपीचे रुलींग जे आसा म्हणजे BJPचे पॅनल इज रुलींग ऑल्सो झेडपी गव्हर्मेंटूय तांचे आसा. सो एक तरेची लोकांकूय दिसता की एखादें आमचें मत मारून. ओके व्हेरी ऑन दॅट बट सिद्धार्थ बाब तुमी कशें पळयतात स्लायड इज सबस्टेन्शियल कित्या खातीर हाजे खातीर कारण कोविडा खातीर जाल्ले उपरांत जाल्ले तें इलेक्शन 2020तलें आज लोकांक बॅक टू बॅक इलेक्शन्स फेस करचे पडल्यान कांय लोक झेडपी इलेक्शनाक सिरियसली घेनात काय ही जी डिफेक्शन्स बी जाल्यात तातूंतल्यान लोकांचो आमच्यांनी मत कितें मागता तुमी लास्टाक मत घेता आनी आपल्या जाय तेंच करतात. खंयची गजाल हातूंतली तुमकां दिसता ह्या टर्नआउटा लागून? आमी जर पळयत जाल्यार ही तिनूय बाय इलेक्शन ह्या फावटी जाल्या ती खंय तरी जिल्हा पंचायत सदस्य हे आमदार म्हणून लोकांनी निवडून दिले म्हणून जाल्या. आनी म्हाका दिसता खंय तरी बेटेच लोक जिल्हा पंचायत सदस्याक आमदार करना. खंय तरी जिल्हा पंचायतींनी ताणें काम केलां लोकांचीय कामां केल्या बाकीची इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्या म्हणूनच ताका थंय आमदार म्हणून आनीक व्हडले जबाबदारी दिवपाक लोकांनी ताका फुडें काडला. हो पयलो मुद्दो आसा. सो जिल्हा पंचायत कॅनॉट बी जस्ट रूल्ड आउट ऑर ब्रश्ड असायड. यू हॅव टू गिव ड्यू डिलिजन्स. इट इज नॉट सेरेमोनियल म्हणटा. इट इज नॉट सेरेमोनियल. कोणाक पळय काम करपाक जाय तो काम करता आनी म्हाका दिसता जे 3 जाण आयल्या ते काम करूनच वयर आयले. हांव उल्हासाक पर्सनली वळखता केदाराक पर्सनली वळखता. दे हॅव बीन वीथ द पीपल फॉर अ व्हेरी लाँग टायम आनी ते काम करत आसा. उल्हास हो 2 आशिल्लो झेडपी. केदार नायक सरपंच आशिल्लो निर्विवाद निवडून आयिल्लो आनी ताणें खुबशीं कामां केल्या म्हणूनच ताका झेडपीनूय कामां केल्या म्हणून ताका परत लोकांनी आमदार म्हणून दिला. दुसरी गोश्ट जर आमी पळयत जाल्यार 2020कूय आमी पळयता आनी 2000 आतां आमी जी बाय इलेक्शन जाली पोटनिवडणूक जाली ताका जे पळयता तेन्ना भारतीय जनता पक्ष हो सदांच अग्रेसर आशिल्लो कॅम्पेनिंगाक. आमचे कार्यकर्ते रस्त्यार देऊन काम करताले. मागीर तो कोविडाचो काळ आसूं ऑर तो आयचे बाय इलेक्शन आसूं आमी आनी कोविडाच्या काळाचे जे पोस्टपोन जाल्ले इलेक्शन आसूं म्हणजे 3 म्हणजे हांव 3 कॅम्पेनिंग आमी केलां म्हणजे आतां 2 इलेक्शनाक लागून आनी तिनूय टर्मांनी आमचे कार्यकर्ते हे रस्त्यार देऊन काम करताले. आमचे नेते हे सदांच लोकांच्या संपर्कान आशिल्ले वर व्हेरी एक्टिव्ह इन कॅम्पेनिंग. म्हणजे हांव परत एकदां सांगपाक शकता की खंय तरी भारतीय जनता पक्ष हो प्रत्येक निवडणूक सिरियसली घेता
आमच्या वोटराकडे पावपाचो आमचो सदांच प्रयत्न आसता आनी ह्याय इलेक्शनाक आमी तेंच केलें. मिटिंगो घेतल्यो, घर टू घर, हाऊस टू हाऊस विजिट्स, हे आमच्या वोटराकडे आमी प्रत्येक वोटराकडे आमी पावल्या. इलेक्शनाच्या दिसा जर आमी पळयत जाल्यार आमचे कार्यकर्तेच थंय रस्त्यार आमकां पोलिंग बुथा कडेन दिसताले आनी ताजें रिफ्लेक्शन हे मताधिक्यान जालां. ओके, आमचे जे वोटर आशिल्ले ते सगळे भायर आयल्या. दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आता आमची वोटर भायर आयल्या तशें तुमी म्हळें सिद्धार्थ बाब. तुले बाब हो मुद्दो हा की ते म्हणटात की आमी इलेक्शन सिरियसली घेतात. तांचें म्हणणें की बीजेपीचे कॅम्पेनींग प्रत्येक इलेक्शनाक जाता, सो जे मतदार भायर सरल्यात ते चडशे आमचेच मतदार भायर सरले अशें म्हणटात ते. तुमी म्हणटा ते इलेक्शनाक सिरियसली घेनात. पळय, जे इलेक्शन जालां काल आनी ताचो निकाल फाल्यां लागतलो, ताचे पयलींच हांव कांयच उलयना की कोणाचे कार्यकर्ते भायर सरल्या वा कोणाचे वोटर भायर सरल्या, बिकॉज आय हॅव गॉट द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर द वोटर इन अ डेमोक्रेटीक प्रोसेस. ताचेर पयलींच म्हजें हें डिसिजन दिवप बरोबर जायना म्हाका तरी. पूण एक सांगूंक सोदता तुका की लोकांचे मदें जो उत्साह नॉर्मली इलेक्शना वेळार तयार जाता एका लोकशायेन, तो उत्साह नाशिल्लो. हांव गेल्लो कॉन्स्टिट्युएन्सीन, हांव मातसो आय वॉज ऑल्सो आउट ऑफ स्टेशन फॉर सम टायम, बट निमण्या थोड्या दिसांक हांव गेलो कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी पळयलें लोकां मुखार कसलोच उत्साह ना. कित्याक लोकां कडेन फॉर वेरियस रिजन्स. वन इज डिफेक्शन्स फॉर शुअर. Defections for sure has dampened the spirit of the people, because in a democracy, just like there is a ruling, the opposition has also to be respected. आणि म्हाका याद आसा ह्याच तुमच्या फोरमाचेर, ह्याच माचयेर जेन्ना असेंब्लीचो निकाल जाहीर जाल्लो आनी आमी एक बरें लेट, तुमी म्हाका एक प्रश्न केलो त्या वेळार की बाबा आतां इलेक्शन तरी आतां रिजल्ट सारको डिक्लेअर जाला, because in the initial stages it was a seesaw battle. Lot of seats were won by a few hundred votes here and there, and we were always having an expectation that we would inch up. But you had asked me a specific question whether you are accepting these results now because you are only on 11, and I said I will accept. And are you ready to function as a responsible opposition? I said very much. In a democracy we have to respect the people's verdict, and we are ready to discharge our constitutionally assigned role as a responsible opposition. But the ruling party should allow us to function properly as an opposition party, because it is the duty always of the ruling party to carry the entire electorate. Because when you पण get तुमकां दिसता की तुम्ही हे इलेक्शन सिरियसली घेतिल्लें 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी, जशे सिद्धार्थ बाबान म्हळें की अशी कितलीशीच एक्झाम्पल आसात फाटली 3-4 इलेक्शनाक ZP आसात ते मुखार वचून आमदार जाल्यात. तर तुम्ही हे इलेक्शन एक पक्ष म्हणून सिरियसली घेतिल्ले काय या डिफेक्शनाक लागून तुम्ही गळसणले? ना ना ना, आमी भरपूर सिरियसली घेतला आनी आमी प्रत्येक इलेक्शनाक जावं ते भशेन आमी आमचे वर्कर भायर सरता आनी आमी इलेक्शनां डेमोक्रेसीन, लोकशायेन, democracy is the election is the festival of democracy, and we always take every election very seriously. There is no question. The political party is a party under the Representation of People's Act, and it is basically meant to fight elections for the people. तुम्ही म्हणतात तुम्ही सिरियसली घेतले? Of course. See, we should look at जिल्हा पंचायत as a feeder ground to be for the assembly. आम्ही जर नॉर्मली पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 10% of the assembly is from Jilla Panchayat members. So we look at it seriously. We want good MLAs to come up. We want good people to be in the assembly. I beg to disagree with this. Whether Parliament, I think this is a careless attitude of the Congress party, which is hampering the democracy. There is no careless attitude. In fact, it is the overbearing garbage. कोण भितर येता ते best. Also attitude धरून ते party चलयता. It is the overbearing responsibility of the ruling party to carry the entire electorate in the country. Okay. No, and at this point I would like to add तांचे घर एकठांय दवरप ही रुलिंग पार्टीची जबाबदारी. हे खंयचो न्याय आयला तुमच्या घराक उजो लागल्यार तुम्ही उदक घालना, तुम्ही वेल्यान पेट्रोल घालता. आनी देशाच्या लोकांक एकठांय दवरप ही जबाबदारी रुलिंग पार्टीची. आमच्या देशाच्या लोकांक एकठांय दवरपाची जबाबदारी संपूर्ण जबाबदारी आणि भारतीय जनता पक्ष हो सक्षम आसा लोकांक सगळ्यांक एकठांय दवरपाक. दुसरे one small point I will finish because I'll otherwise forget that point. Is
I don't agree with Siddharth Bab when he says that the Zilla Panchayat is a training ground for the future MLAs. Is the assembly a training ground for the future members of parliament? Yes, No. yes, of course, yes. It is not. You have In to look fact, at it from that point of every view. tier of administration, whether I it is Sripad Bhawasa. in the parliament, in the assembly, that people keep on migrating and graduating No, to Tuleba, a different Tuleba, एकच house minute. is Tuleba, a एकच different minute. matter. सिद्धार्थ- But there is an assigned responsibility to each and every house. सिद्धार्थ एकच मुद्दा त्याने म्हळ्यार की आमचे अकरा आयिल्ले ते म्हणटा की तुमी रुलींग अशी करतात की तुमी ओपोजिशनाक फंक्शनच करपा दिनात नाही, नाही, म्हाका दिसता पळय हांव तुमकां हांगा आय इंटरव्हीन हियर रामराव येता सिद्धार्थाक येता तुमच्या म्हऱ्या येता या आयज तांचो एक सिनियर लिडर जो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्लो ताज्या लिडरशिपी खाला ताणें निवडणूक लढली ताणें जीव तोडून काम केलें कशे कशे तांचे 11 आयले ताका तुमी काडलो आनी भायर उडयलो वॉजंट दिस इन्सल्ट टू दॅट लिडर कोण तरी आयलो ताका लिडर केलो अशें जायना यू हॅव टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू सिनियरिटी यू हॅव टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू एक्सपिरियन्स टू ड्यू रिस्पेक्ट टू युअर वर्क दॅट तुम्ही कितें म्हणटात तुम्ही तांचे वाटे वचनात आता तेच जर तांच्या लोकांच्या वाटेक वता जाल्यार आनी कोण तांकां सेव करतलो आयज थंय तांचो नेतो येता व्हडलो राहुल गांधी हिमाचल प्रदेशाक इलेक्शन आसा जाल्यार हो खंय तामिळनाडू कसो हाजे फुडलें दुर्दैव्य कांय ना बरें. आयज तांचो प्रेसिडेंशियल कॅन्डिडेट 80 वर्साचो आसा हाजे उरल्यानी दुर्दैव्य आनी कितें उरतलें रामराव बाब यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉइंट ऍक्च्युली जेन्ना आता काँग्रेसीची जी डिफेक्शन जाली आणि ती डिफेक्शन एका रातीन जावना खूब तुमी जाणा मिडियानूय हेजे सगळे हालचाल कुजबूज चालू आशिल्ली पूण जेन्ना आमी अशें सस्पिशन करता आनी खरेंच हें जाता काँग्रेसीचें सदांच नांव कितें येता तातूंत येता आम आदमीच्या MLAच्या बाबतींत कोणूच अशें कित्याक उलयना की हे एक पार्टी सोडपाचें आसा रामराव बाब प्रश्न हो आसा की तुम्ही द क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल की बीजेपी म्हणटा की ते प्रत्येक इलेक्शन सिरियसली घेतात हय सो जे लोक भायर सरल्यात ते आमचे लोक बेसिकली वॉट सिद्धार्थ इज सेइंग दॅट दिस इज अ प्रो इनकम्बन्सी वोटिंग ते म्हणटात तुमचे घडये म्हणटा ते लोक भायरूच सरनासतले कारण तुम्ही जितलो नेट लावपा जाय तितलो लायलोच ना तुम्ही लायला हांव पयलीं थंयच्यान स्टार्ट करता तुम्ही लायला म्हाका ताणें एक कॅम्पेन फोटो दाखोवचो हांव सिद्धार्थाचे स्टेटमेंटाच्या बाबतींत म्हणटा येस बीजेपी टेक्स एवरी इलेक्शन सिरियसली पूण ताजे फाटल्यान आनी कांय सिरियसली ते घेनात फक्त इलेक्शन जिखप इज नॉट द मोटीव What about governance? What about refinement in all these things? ना रामराव तुमच्या पक्षान सिरियसली घेतले काय कितें निवडणूक सामके सिरियसली घेतल्या जर तुम्ही पळयले तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीतले दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे स्वताचो उमेदवार आशिल्ले कोर्तालीम आनी दवर्लीम आणि रईस मागुशाक आमी वी हॅव सपोर्टेड इंडिपेंडंट स्पेशली हे दोन ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ल्यो थंय आमचे दोनूय MLA पार्टी मशिनरी वॉज फंक्शनिंग आमचे प्रचार कार्य बरें चल्लां थंय सगळ्यांनी आशिल्ले इवन काल सुद्दां आमचे दोनूय MLA सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी रावंड मारताले बाकीचे लिडर भोंवताले आनी कार्यकर्त्यां जे म्हणजे कार्यकर्ते जे आसात ते सगळे बरे तरेन तांणी काम केलां स्पेशली आमी दवर्ली पळयला कोर्तालीम पळयला तुम्ही म्हणटात तुम्ही सदळ सोडले ना ना तुम्ही सोडले टेकन इट सिरियसली कित्याक आम आदमी पार्टी म्हणजे आतां ह्या फाटल्या इलेक्शनाकूच मातशी चड in the prominence आणि this was again a way for them to enter into की फक्त इलेक्शन सिरियसली घेऊन जायना लोकांनी तांकां सिरियसली घेवपाक जाय जे भारतीय जनता पक्षा बाबत घडटा सिद्धार्थ एक गजाल तुमकां दिसता की ताणें दोगी जाणांनी हो मुद्दो काडलो की डिफेक्शनाचो की लोकां मदीं एक निराशा आसाच की कितें आमी वचून कोणाक तरी मत मारतात तो मागीर वता पक्ष बदलता सत्तेची वटेच्यान वता सो तुमकां एक दिसना की हे जी वोटींग पर्सेंटेज आनी दोनी इलेक्शनां एक्झॅक्टली ही डिफेक्शनाच्या उपरांत जाल्यात 2020च्या डिफेक्शनाच्या उपरांत जी 50% सकल गेल्या आंकडेवारी 2022ची तशीच जाल्या डोंट यू थिंक डिफेक्शन इज अ फॅक्टर ना म्हाका दिसता डिफेक्शन इज अ फॅक्टर बिकॉज एवरी इलेक्शन इज अ सेपरेट इलेक्शन आमी डेमोक्रेटिकली रायट आमचो एक्सरसाइज करपाक जाय वी हॅव टू इलेक्ट अ पर्सन वी हॅव टू इलेक्ट अ पार्टी ZP वॉज फॉट ऑन द पार्टी लायन्स पार्टी सिंबल आशिल्ले भारतीय जनता पक्षाचे कमळ आशिल्ले आणि डेफिनेटली लोकांनी ह्या वेळाय बी भारतीय जनता पक्षाचंच मतदान केलां दुसरें म्हणजे जिल्हा पंचायत जी आसा ह्यो दोन्ही नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत हातून निर्विवाद भारतीय जनता पक्षाचे थंय रुलींग पॅनल आसा तातून ह्या इलेक्शन कितेंय जाल्यार पसून चेंज जावचो ना हें मतदारांकय खबर आसा पंचायत लेवलाचेर आमी पयले आउट ऑफ 184 150 काय कितें तरी 154 इफ आय एम नॉट रॉंग ही पंचायती भारतीय जनता पक्षान घडोवन हाडल्यो
राज्यांक आयज भारतीय जनता तुम्ही पक्षाचें म्हणटाय सरकार आसा. मतदारांक भितर उत्साह ना कारण ना, आमच्या मतदारां भितर कारण पूर्ण उत्साह आसा. कारण कितें जालें हातूंतल्यान जिल्हा पंचायत काय बदलची नात ना म्हणून मतदारांमध्ये कमी उत्साह आसा. हांव म्हणटा की भारतीय जनता पक्षाच्या मतदारां मदीं तितलोच उत्साह आसा म्हणून आयज हें वोटिंग जालां. भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते हांणी सगळे आमच्या वोटरांक भायर काडून तांचे कडल्यान मतदान करून तुम्ही म्हणटात बाकीच्या पक्षांनी आपल्या लोकांक भायर काडना. इट लुक्स द फिगर्स टेल. तुले बाब No, I totally disagree with the way Siddharth is looking at these elections. Then he should claim victory for tomorrow. I am claiming all three will be BJP. No. We don't claim any victories. We are. I am confident about my voters. We are on strengthening a democratic process, and in a game of football or cricket or hockey, there is always somebody who wins and somebody who loses. But it is the game of the respective game that always wins. That is what you should do. Did you play the game with full passion? Yes, the game we all participate. प्रत्येक प्लेयरान जीव तोडून काम करचे पडटा, जीव तोडून खेळचे पडटा, जाल्यारच गोल पडटा. तुमचेर गोल पडत आसा ना. गोल कशे पडत आसा? थ्रू फाऊल मीन्स defection. When you don't want to accept that defection जाला म्हणून, when you are closing your eyes to the reality की इथून defection जाला, ठामपणी आम्ही डिफेक्शन करीत आसा. कर्नाटकाचो गव्हर्नमेंट उडयलो, गोंयचो गव्हर्नमेंट आसून सुद्धा आम्ही ओपोजिशनाक डिफेक्शन करून ओपोजिशन मुक्त गोवा करपाचो प्रयत्न. तशेंच भशेन मध्य प्रदेशात गव्हर्नमेंट उडयलो, राजस्थानाक प्रयत्न केलो गव्हर्नमेंट. राजस्थानाक जी क्रायसिस जाली ती खंय भारतीय जनता पक्षान घडोवन हाडली. रेजिग्नेशनाचे रेजिग्नेशन त्यांनी तोंडार काढून सूट घेऊन हे आपल्याच जेन्ना काँग्रेस पक्षान ठरयलें की अमक्या मनशाक लिडर ऑफ ऑपोजिशन करचो, अमक्या करचो न्हू, आनी कोण निराशी जाला ताका आमी आफोवन व्हरून ताका आमी बरें पद दितले, तांकां इतली काळजी आसा दुसऱ्या पक्षांची आपणाचो पक्ष सोडून. हे दिस इज अ व्हेरी डिफरंट फॅसेट ऑफ डेमोक्रेसी दॅट आय सी फॉर द फर्स्ट टाइम. तुलिया साधो प्रश्न. सिद्धार्थ बाब सेज दॅट दिस इज अ प्रो इनकम्बंट वोटिंग. जनरली आम्ही म्हणतात लोक जेन्ना व्हडले संख्येन भायर सरतात इट इज युजली कायंड ऑफ एंटी इनकम्बन्सी दॅट गेट्स रिफ्लेक्टेड. सिद्धार्थ बाब म्हणतात दिस इज बिलो 50%. लोकांमध्ये उत्साह जरी हे असलो दिस इज अ क्लियर कट प्रो इनकम्बंट वोटिंग. ही गोज अ स्टेप अहेड एंड सेज दॅट आम्ही आमच्या वोटराक भायर काढले. डू यू बिलीव दिस इज अ प्रो इनकम्बंट वोटिंग? दिस पर्सेंटेज इज प्रो इनकम्बंट? No, not at all. Not at all. It is first of all the people. I went first to tell you that the people are totally dissatisfied the way the Zilla Panchayat administration and the Zilla Panchayat bodies, the real powers. निराशा ना तांकां पावर फावो ते प्रमाणे जो कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे पावर तांकां डिवोल्युशन करपाक जाय आशिल्लो तो पावर दिवंक ना. तांकां फिस्कल पावर्स रेव्हेन्यू बेस तयार केल्ली ना. As per the Finance Commission norms, there are certain fiscal powers that लोकांक हे इलेक्शन महत्वाचे दिसना म्हणटा तुम्ही. दिसना कित्याक तुम्ही you all have relegated these bodies to become training ground for future MLAs. Which is the ही दुर्दैव्य आमच्या लोकशाहीची. येस रामराव ह्या इलेक्शन एक तर म्हणजे बाय इलेक्शन ऑलरेडी जशें हांवें म्हटलें की ऑलरेडी पयलींच पॅनल कोणाचें सगळें ठरलेलें आसा, रुलींग कोण करता तें आसा. दुसरें देर वॉज हार्डली एनी टायम आनी ज्या म्हणसर कॅन्डिडेट फिक्स जाले आनी तांकां भोंवपाक म्हाका दिसता खूब कॅन्डिडेट सगळे कडेन पावपाक शकलेय ना. इट्स अ प्रॅक्टिकली डिफिकल्ट. आनी ताका लागून लोकां मदीं आतां ग्रामपंचायतीच्या वेळार कितें जाता प्रत्येक पंच आपआपल्या वॉर्डाचे ऑलमोस्ट 80-90% सगळ्या थंयच आसता जाता. एसेंब्लीचेंय तशें जाता कित्याक ती मशिनरी इज वेल ऑयल्ड मशिनरी. झेडपीचे अजून तसो सेटअप आनी खूब फावटी झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा त्यो खंयचे 2 विधानसभा मतदारसंघाचे मदले कुडके घेवन. सो थंय हो कॅन्डिडेट त्या सायडी दुसरे कडेन ताका वळख नासता. ताका लागून लोक सहसा म्हणजे अनलेस देर इज अ पर्सनल टच विथ द कॅन्डिडेट लोक सहसा भायर सरना. तुम्ही म्हणटात एक ओवरऑल त्या इन्स्टिट्युशना विशींच निराशा की हांगानी वचून कितें जातलें काय. म्हाका फायनल हांव एकच घेता. आय स्टार्ट विथ तुलियो बाब. तुलियो बाब एक गजाल इम्पॉर्टंट. सिद्धार्थ बाब म्हणटा की फाल्यां आय एम क्लेमिंग विक्ट्री इन ऑल द 3 सीट्स टुमोरो म्हणून. वेदर यू आर क्लेमिंग विक्ट्री कितले तुम्ही 2-1
111 30 कितें म्हणटा तुमी तें आनी वन इम्पॉर्टंट फॅक्टर आफ्टर वॉट हॅपन डिफेक्शन सगळें इट हॅज बिकम व्हेरी क्रुशल फ्रॉम द परसेप्शन ऑर ऑप्टिक्स पॉयंट ऑफ व्यू की फाल्यां जर BJP नंबर 1चेर आयली जाल्यार नंबर 2चेर कोण आसतलो थंय तुमी आसतले काय आप आसतले काय आनी कोण आसतले हेंय ह्या इलेक्शनाक म्हत्वाचें थारलां काय कितें तुल्यो जशें हांवें पयलीं सांगलां ही निवडणूक आनी एक निवडणूक हे लोकशायेन म्हत्वाची आसाच आनी वी आर गोईंग थ्रू द प्रोसेस वी हॅव हेल्ड इलेक्शन्स टुमॉरो आर रिजल्ट्स by we becoming cephologists and predicting results we are not going to go anywhere. Voting जाले ना हांव कितें म्हणटा फाल्यां इलेक्शनचो रिजल्ट निकाल आमच्या मुखार येतलोच तेन्ना आमकां कळटलें कोणाक कितें वोटींग जालां आनी कितें हेजो रिजल्ट कोणाक म्हत्वाचो आसा आनी ना तो सो वाय नॉट वेट फॉर द रिजल्ट्स एंड देन गिव योर ताचे पयलीं उलोवप बरोबर and second thing is we are more on why the elections drew such a poor response. Okay, Ramrao we really need to go into these reasons. Yes, absolutely. Ramrao बाब तुम्ही कशी पळयता तुम्ही दोन कडेन पक्षाच्या सिम्बॉलाचेर झगडल्या एक कडेन सपोर्ट केला तुम्ही कितें म्हणटात 2-1 1-1 or 1-1-1 1-3 कितें अशें सांगात असेंब्ली इलेक्शन्स BJP वॉज क्लेमिंग 22-22 हय आणि मागीर ते फुडें खूब नंबर जालो पूण तो कसो जालो ते तुमी जाणा आतां आनी त्या वेळार आम आदमी पक्षाचे चडशे कोण उलयनाशिल्ले पूण 2 आमदार आयले ताजे पयलीं ZP इलेक्शनाकूय आमचो एक ZP निवडून आयलो आनी ह्या फावट ह्या इलेक्शनान वी हॅव ऑल्सो सेन्स की आम आदमी पक्षा बद्दल कित्याक त्या डिफेक्शनाक लागून काँग्रेसीचे वोटर्स खूब जाण आमचे कडेन टर्न जाल्यात असो आमचो अंदाज आसा तुम्ही जिखतले म्हणटात काय तुम्ही म्हणटात की यू विल एमर्ज ऑन नंबर 2 स्पॉट न्ही इन दीस 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीज वी हॅव अ व्हेरी स्ट्रॉंग चान्सीस साऊथ गोवाचे ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी थंय खूब स्ट्रॉंग चान्स आसा अशें म्हाका दिसता आनी तातूंत आमी एटलिस्ट एक तरी सीट जिखपाक शकता असो म्हजो अंदाज ओके सिद्धार्थ बाब तुमचे दृश्टींतल्यान विल यू बी व्हेरी क्लोजली वॉचिंग कारण तुम्ही तिनी तुम्ही जिखतले म्हणटा बट विल यू बी व्हेरी क्लोजली वॉचिंग हू फिनिशेस सेकंड डेफिनेटली डेमोक्रेसीक होय आमकां प्रोसेस आमकां करचो पडटा वी हॅव टू एनालायज एवरी इलेक्शन रिजल्ट्स आमी आफ्टर एवरी पोलिंग वी एनालायज इंटरनली एंड आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट फाल्यांचो रिजल्ट आमी सांगला तसोच जातलो आनी डेफिनेटली कोण दुसरो कोण तिसरो येता ताजेर आमचे एनालिसीस सगळी आसतली नजर आसतली डेफिनेटली वी हॅव टू बी वेरी ऑफ अवर ऑपोजिशन ऑल्सो वी हॅव टू रिस्पेक्ट देम ऑल्सो एंड वी हॅव टू सी दॅट वी फेअर बेटर अबाउट ऑपोजिशन इन द नेक्स्ट इलेक्शन हांव इतल्याचे थांबता म्हजो वेळ सारको सोंपला पूण एक गजाल हें आसा की फाल्यां रिजल्ट जातकीर ताजें विश्लेशण घेवनूय आमी तुमचे म्हऱ्यांत येतले आणि दॅट आय थिंक दीस वील बी द व्हेरी क्रुशल थिंग तिनांतले कोण जिखता तें इम्पॉर्टंट आसतलेंच बट सेकंड नंबराचेर जर सिद्धार्थ बाब म्हणटा की BJP जर तिनूय जिखता म्हणटा आज जाल्यार नंबर 2चेर कोण आसा आम आदमी पार्टी आसा ज्या जाग्यार ताणें सिम्बॉलाचेर झगडला थंय काँग्रेस आसा काय जशी लास्ट टायम सडनली RG हॅज स्प्रंग अ सरप्रायज तुगेले तशी फाल्यां कोण तरी सरप्रायझींग आमकां नंबर्स घेवन फुडें सरतना दिसता काय कितें इट विल बी अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच दिस इज द फर्स्ट इलेक्शन आफ्टर दोज डिफेक्शन आनी एक लक्षात घेयात की 55,000 वोटर आशिल्ले ऑलमोस्ट त्या 55,000तल्या ऑलमोस्ट 25,000 ते 26,000 लोकांनी मतदान केलां सो इफ यू वॉन्ट अ सॅम्पल सायज आय थिंक दिस इज द बिगेस्ट सॅम्पल सायज यू कॅन गेट टू जज द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल तुलियो बाब सिद्धार्थ बाब रामराव थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग मी ऑन द पॅनल फाल्यां परत विश्लेषण घेवन तुमचे म्हऱ्यांत येतले पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार धन्यवाद